दीस शुक्रार मेयाची 16 तारीख 2025. पयलें वचप धर्मदुतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वचप अध्याय 13 वळ 26 तावन 33 पर्यंत. त्या दिसांनी पावलू पिसिदियाच्या अंतियोक शहरान पावतस तांच्या सिनेगॉग सभेंत उबो रावून म्हणालो, म्हज्या भावानो, अब्राहमाचे संततेच्यानो आनी तुमी देवाचे भिरांतीन चलतले न्हू. हो बचावेचो संदेश आमकांच म्हणून देवान पाठयला. पूण जेरुसलेमाचे निवासी आनी तांचे अधिकारी जेजूक वळखले नात. तशेंच हर एक सब्बाता दिसा आमी वाचताव ती प्रवाद्यांची उतरांय समजून घेनासतना ताका मरणाचें फर्माण दिवंक कसलेंच कारण तांकां मेळ्ळें ना. जाल्यारी ताका जिवेशी मारी जाय म्हणून पिलाता लागीं ते मागा लागले. अशें तांचे विशान पवित्र पुस्तकांत कितें बरोवन आसा तें सक्कड ताका तांणी कर्ण जातस खुर्सा वयलो ताका तांणी देंवयलो आनी एक समाधीन दवरलो. पूण देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो आनी ताचो संगात धर्न गालिलियांतावन जेरुसलेमाक आयिल्ल्यांनी साबार दीस पर्यंत ताका पळयलो. तेच आतां आमचे परजेक ताचे विशयान साक्ष दितात आनी आतां ही बरी खबर आमी तुमकां हाण आयल्या. देवान आमच्या पुर्वजांक केल्ली ती भासावणी जेजूक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठोवन आपले संतते खातीर म्हणजे आमचे खातीर पूर्ण केली. जशें बरोवन आसा दुसऱ्या किर्तनांत, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जनीत केला. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. किर्तन 2 7 8 9 आनी 10 11 AB पर्यंत. श्लोक. तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. हांवेंच म्हज्या राजाक विंचून सियोन म्हज्या पवित्र दोंगरार प्रतिश्ठीत केला. सर्वेस्पराचें फर्माण हांव परगटतलों. तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला अशें म्हूण सर्वेस्परान म्हाका म्हळां. श्लोक. तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. फकत माग आनी हांव सर्व जनांगां तुजें दायज म्हणून दितलो. शेकान शेक सगळी प्रथूम तुजे अधीन करतलो. लोकडाच्या राजदांड्यान तांचे त्राण तूं मोडतलोय. मातयेच्या मोडक्या परी तूं तांकां फट करतलोय. श्लोक. तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. आनी आतां तुमी रायानो, शाणे जाया. तुमी प्रथुमेच्या अधिपतीनो सत्रायेन चला. सर्वेस्पराची भेंबिरांत धरा. थरथरोवन तांच्या पांयां पडा. श्लोक. तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. हांवूंच वाट, हांवूंच सत आनी हांवूंच जिवीत म्हणटा सुमी. म्हजे मरिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशीं वसूंक जायना. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. सांजुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 14 वळ 1 तावन 6 पर्यंत. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसां लागीं म्हळें, तुमी कळवळचे न्ही. देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातलीं जाल्यार हांव तुमकां पयलींच सांगतो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करतां. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस. हांव आसतलों थंय तुमी आसच्याक. हांव पाटी येवन तुमकां म्हजे सवे आपोवन व्हरतलों. हांव वेतां थंय वेची वाट तुमी जाणात. थॉमस तवळ म्हणालो, सुम्या, तूं खंय वेताय तें आमी नेणाव. तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी? जेजून ताका जाप दिली, हांवूंच वाट, सत
आनी जिवीत. म्हजे मरिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशीं वसूंक जायना. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. तुमी कळवळचे न्ही, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. जेजू ह्या उतरा मरिफात बचावाचो संदेश आमकां पाठयता. जेजू मुखांत आनी जेजू थंय बापाक आमी वळखता. जेजू बापाक जाणा जावची वाट, तो सत आनी जिवीत. जेजू थंय अदृश्य देवाचें रूपणें आमी देखता. जेजूक वळखुनच्यांत आनी सत्मानच्यांत बापाचे परिदेंत आमी रिगूंक शकता. ह्या दिशेन पळयल्यार जेजू देवा सरशीं आमकां प्रवेश जोडून दिता. आमी जेजून केल्ली महत् कार्यां करच्याक जेजूचेर संपूर्ण सत्मांची गरज आयची सुवार्ता आमकां सांगून दिता. आमी जेजू थंय आमचो भरवोसो सांडिनासतना जेजू मुखांत बापा थंय एकवटान रावया. जेजून आमच्या पुर्वजांक केल्ली ती भासावणी जेजूक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठोवंक आपले संतती खातीर म्हणजे आमचे खातीर पूर्ण केली. ह्या मुखांत आमकांय पुनर्जिवंतपणाचो भरवोसो उदेसो केला.